ती सगळे गोंयच्या लोकांक पळय, सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा त्या दिसा कितें घडलें तें. आयज जर आमी इंडिपेंडंट 15 ऑगस्ट साजर करता, 19 डिसेंबर साजर करता, आयज 26 जानेवारी रिपब्लीक डे. सो हे करून आमकां आयज खंय तरी दिसून येयल्या आयज आमी परते गुलामगिरी पत्करलेली आसा म्हणून. हो सरकार आमकां खंय तरी आयज आमकां दिसूंक लागला आयज आमकां फ्रिडम ना खंयच. कित्याक आमी जे दिसा 22 तारखेक इतलो मोठो पोलीस फोर्स जो जशें पळय एक सैन्य वयता पळय वॉराक, तशी सगळे डेप्युटी कलेक्टर, मागीर तो पुलीस, मागीर ते PWDचे ऑफिसर 100-150 पुलीस घेवन आमच्या गांवांत भितर सरले 20 तारखेक डिसेंबराच्या. अरे जेन्ना आमी तुमचे कडेन 1.5 वर्स जाले मागणें करता बाबा सविस्तर आमकां जो अलायनमेंट तुमी काडला तो अलायनमेंट दाखया म्हणून, जाल्यार आयज तुमी आमचेर जबरदस्ती करपाक पावली. आयज जे 22 जाणांचेर तुमी ही जी 22 जाणांची नांवां घालून हांगा आमकां ही 22 जाणांची जी नांवां तुमी दिल्या पळय आयज, आनी आमकां 107 कलम लायला. 20 तारखेक तुमी आमकां डिटेन करता आनी तुमी सांगता आमचे कडेन फूल रिकॉर्डिंग आहा सगळें. ज्या दिसा ही गोश्ट घडली त्या दिसा आमी वायट कांयच करूंक ना. आमी आमचो 1.5 वर्स जालो हो मुवमेंट चालू आसा, योग्य पद्दतीन चालू आसा. कोणेच गोंयच्या लोकांना आमकां सांगचे खंयच आमी दंगा मस्ती केल्या, खंय कोणाक गाळी मारल्यो, जावं खंय कितें आमी वायट कर्म केले. आमचो जो लढो आसा शिस्तबद्ध पद्दतीन आसा. कित्याक आमी आख्खे बोमकार जे लढटा ते आपल्या हक्काक लढटा आनी कायदेशीर लढटा. हो गव्हर्मेंट आयज लिपोवन कित्याक हें करता ही कर्मां? आमचे मागणें कितें आसा? आयजूय आमकां गोंया समोर हें मांडपाचें आसा. जर मोलेच्यान रस्तो येता आसतना मोलेचो काला रिपोर्ट जालो आनी मागीर ते गॅझेटार येयले जाल्यार बोमाचो काला रिपोर्टाची फायल मागता जाल्यार ती लिपयली गेली कित्याक वयता? मोलेचो जो स्ट्रेच आसा तो मोले स्टार्ट जाला आनी वैशाली हॉटेला कडेन सोंपता. हेजी काला फायल तयार जाली आनी ती फायल सगळी रेडी आसा. आनी त्या लोकांक पुरेपूर खबर आसा आमचो रस्तो कसो वयता, कोणाची घरां वयता, कोणाची आनी कितें वयता हें पुरेपूर खबर आसा. जाल्यार आयज 1.5 वर्स जाले वैशाली कडल्यान जो बोमाच्यान रोड वयता तो आयज पर्यंत कोणाकूच खबर ना रोड कसलो येता तो. आयज पर्यंत आमकां अलायनमेंटूच खबर ना. आमी जेन्ना पंचायतीन रेजोल्युशन घेतले, आमच्या 10 जाणांनी आमचे ठराव घेतलेले आसा, जेन्ना हो रोड जो आसा ते गांवांतल्यान पास जालो जो आमकां खबरूच ना. फाल्यां आमची परिस्थिती कितें जातली हें जाणपा खातीर आमी झगडटा. खरो जर एम आसा जाल्यार आमचो झगडपाचो एम हो आसा की आमकां हेजी सविस्तर म्हायती जाय. आयज हो सरकार आमकां ही म्हायती दिवपाक कित्याक